नमस्कार. गोवा मिड डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. पणजे स्मार्ट सिटीचे काम सोंपोवपाची डेडलायन पाळून आशिल्ल्या 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. 3 PWDन 2 स्मार्ट सिटी MD संजीत रॉड्रिक्सान. संजीत म्हणटा, आमी नोटीसी धाडपाक सुरवात केल्या. तांचे कडच्यान कितें जाप येता ती पळयतले. वेळ पडल्यार कॉन्त्राद रद्द. असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्टांत घालूंक फुडें फाटीं पळोवचें ना. स्मार्ट सिटीची कामां डिले जाल्ल्यान आतां स्मार्ट सिटीन कॉन्ट्रॅक्टरांक नोटीसो शोकस नोटीसो काडपाक सुरवात केल्या. आमचे कडेन आमकां मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रमाण 2 नोटीसो स्मार्ट सिटीन स्वता कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान 3 PWDच्या थ्रू कडे सगळीं कामां स्मार्ट सिटीक लिंक आशिल्ली. तेजे डिटेल्स दिवपाले. स्मार्ट सिटीचे हेडक्वॉर्टर बांदपाचें जें काम आसलें तेजेंच काम एके वर्सान डिले जाता. ती बाकिया कन्स्ट्रक्शन्स ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सोपोज नोटीस काडल्या. दुसरो स्काय ग्रूप म्हणून आहा तेका GIS बेस्ड मास्टर प्लॅन अमृत सिटी खातीर तयार करतालो. तेका डिले जाल्ल्यान तेका शोकस नोटीस काडल्या. दुसरो प्रसाद शेट म्हणून ती लॅबोरेटरी आल्तीन ते सेटअप करताले. थंय डिले जाल्ल्यान तांकां तेंच्यांनी नोटीस इश्यू केल्या. चवथे परत बाकिया कन्स्ट्रक्शनाक आनी वॉटर सप्लायाचें काम आसलें 24/7 वॉटर सप्लाय टू पणजी सिटी हें काम आसलें तें डिले जाल्ल्यान बाकिया कन्स्ट्रक्शनाक एक दुसरी शोकस नोटीस. आनी 5वी जी आमकां मेळ्ळ्या ती NAR इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड. तांकां एक आल्तिनूच संप आनी 2 कामां त्या एकाच कॉन्ट्रॅक्टान आसलीं. तेजें काम डिले जाल्ल्यान शोकस नोटीसीचेर केल्या. तांकां टायम दिला रिप्लाय करपाक. दुसरी म्हटल्यार तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक टर्मिनेट करचो न्हू. Lot of reviews of every project are going on. Site visits have been undertaken, and each contractor's work has been assessed as far as the completion dates are concerned, as far as the schedule of work is concerned. Defaults have been found in some contractors. Some contractors are lackadaisical in their approach, slow work, lack of manpower, lack of speed. All these issues have been taken into consideration. In the first round, around 5 show cause notices have been issued to contractors. We are expecting a reply from these contractors showing cause why these delays have taken place and what steps they would take to make good this timeline deficit which is experienced. I expect the contractors to show cause within the next 7 to 10 days. We will see, analyze their replies and accordingly take our further step on what to do with the works and the contractors. We will see how the response is there. Otherwise we will not fall short of terminating their contracts and getting new contractors on board. Blacklisting also possible. The process follows. We will recommend if the contractor has taken advantage of the system. We will recommend for such action. जर तुमकां सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय मेळना जाल्यार तांचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जावंक शकता. आनी आमी जशें संजीत रॉड्रिक्सा कडेन उलयता म्हणटा वेळ पडले जाल्यार फुडें प्रोसिजर करून असले कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाचो विचार जावंक शकता. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फाळऱ्यांड, अलौकिक शिलकार, स्टुडंटा. पेडणे एक्सायजांतल्या 28 लाखांच्या स्कॅमांची चवकशी विजिलन्स करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. मोपा पुलीस स्टेशनाच्या उक्तावणा उपरांत तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. गरज पडल्यार खंय प्रकरण ACBक दितले. प्रकरणांत सध्या 3 सस्पेंड केल्यात. आनीक सापडल्यार तांचेरूय खंय हीच एक्शन. काँग्रेस म्हणटा केशीचेर नजर दवरतले. एक म्हणजे ताजेर ऑलरेडी 2 जाणांचेर 3 जाणांक सस्पेंड केला. उरलेल्यांची इन्क्वायरी चालू आसा आनी ताजी विजिलन्स डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केस केली. आनीकूय जर भितर सस्पेक्टेड आसत ते सस्पेंडूय जातले आनी ताजी पुराय विजिलन्स इन्क्वायरी जातली. गरज पडत जाल्यार ताजी ACB इन्क्वायरी बी जातली. एक्सायज खात्यात कितलोसो तेंप जालो लायसन होल्डरांकडच्यान लायसनाची फी घेवन पेमेंट स्लिपी दिवपाचें प्रकरण चालू आशिल्लें. मात हो पयसो खात्याच्या अकावंटांत पावनासलो. सोरो विकपी लायसन होल्डरांक लेट फीचे नोटीसी वताच बोवाळ जालो आनी हे प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें. एक्सायज खात्यान चवकशी करून 3 जाणांचेर कारवाय केली. 2 अधिकारी, 1 UDC सस्पेंड केल्ले.
आता 28 लाखांच्या प्रकरणाची चौकशी विजिलन्सांतल्यान. सीएम म्हणटा गरज पडल्यार केस एसीबीक दिता. काँग्रेस म्हणटा भ्रष्टाचार वाडला, ह्यान फुडें बारीकसाणीन नदर दवरतले. चलतो आख्खी गोंयांत आतां आमी ठरयल्लें आसा, आमची शेडो टीम तयार केल्ली आसा काँग्रेस पार्टी, ही प्रत्येकाचे वॉच दवरतली. एक्सायज स्टेशनाचेर कितें चल्ला थंय कशे प्रमाणे घर करपाक तेजे वॉच दवरतली. मागीर चॅक पोस्टार कितें चल्ला थंय आमची टीम आसतली आनी प्रत्येक रिकॉर्डिंग करून आमी हांकां दाखयतले. आमचे सारको प्युअर वॉच आसतली ह्या लोकांचेर सगळ्यांचेर. खंयचे प्रमाणे कितले लेवलाचेर हें केलो करप्शन चलत पळय तें सरकार म्हणटा 0 टॉलरन्स करप्शन फ्री स्टेट, पूण तें दाखयतले आमी डबलिंग कितले करात तें ही आमची टीम करतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाच्या नवे वास्तूचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. मांद्र्याय पुलीस स्टेशनाचो प्लान आसा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयल्या. पेडण्यां एअरपोर्ट आयुष हॉस्पिटलाचो लाव लोकांक जातलोच. तेच बरोबर पर्यटनाक उर्बा दिवंक रेल्वेच्या विस्ताराचोय खंय प्लान आसा. पेडण्यां पुलीस स्टेशन नवीन बिल्डिंगेत आमी स्थलांतरीत करता. नवीन बिल्डिंग तांकां हँड ओवर करता आनी इट इज एन न्यू एअरपोर्ट जसो आमी इनॉग्रेट केलो तशीच न्यू बिल्डिंग पुलीस स्टेशनचे आमी इनॉग्रेट करता. त्या खातीर लोकां खातीरूय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. पुलिसेकूय बी ही खूब बिल्डिंग बऱ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता इट इज सगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या पेक्षा बऱ्यांतली बरी न्यू असल्या कारणानूय बी आनी इट इज एन ग्राउंड+2 बिल्डिंग वीच इज एकोमोडेट्स म्हणटा तशें पुलीस, ट्राफीक, एसबी, आयबी ह्या सगळ्या जाणांक एकोमोडेट करपाची ही बिल्डिंग आसा. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग पुलीस स्टेशनाची म्हणपाक कांय हरकत ना. जितून ऑल टायप ऑफ फेसिलिटीज अवेलेबल फॉर द ट्राफीक, PI आनी बाकी सगळ्यां खातीर सगळ्यो फेसिलिटीज अवेलेबल आसा. इन फ्युचर द रेल्वे एक्सपान्शन वील गो. म्हणजे आमी तर म्हटलां की रेल्वे कनेक्टिविटी फॉर द एअरपोर्ट ही ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा पळय न्हू ती इन फ्युचर एक्सप्लोर केली वयतली आनी डायरेक्टली फ्रॉम द मोपा इन कनेक्टिविटी वाडत वयतली. म्हणजे जशी आमी म्हणटा की डे बाय डे फ्युचर लोक चडांत चड येत रावतले ते ही कनेक्टिविटी आनीकूय वाडत वयतली. म्हणून आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात संदी हांगासर विशेष करून आमी म्हणटा की टुरिजम एक्टिविटी खातीर आसतली संदी खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. फुडें बेगिनात बेगीन मांद्रे मतदारसंघान मांद्रे हांगा पुलीस स्टेशन जातलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. थिये माडेलाद तळ्यात न्हावंक गेल्लो करसवाड्यावेलो तरणाटो बुडला तो 23 वर्साचो नसीम शाह. 7 फ्रेंडांचो ग्रूप थंय न्हावंक गेल्लो. तळ्याचे उदक खोल, तातूंत तळाक वेलीचे जाळे. नसीम आडकलो. तो दिसना म्हूण कळटनाच बरोबरच्यांनी ताका सोदपाचो यत्न केलो. सापडना तो पळोवन खबर गांवांत आनी पुलिसेच्या कानार घाली. शोध पथकान बरोच वेळ सोद घेतल्या उपरांत बॉडी सापडली. थोडेशे तेंचे नातेवाईक जे आशिल्ले ते खंय तरी आमकां सुद्दां म्हणजे अशें आमी देंवता हें करता तें करता अशें गोश्टी सांगताले. आमी तांकां ते देंव आमी तांकां दिवंक ना. एक कॅज्युअलिटी जाल्या दुसरी कॅज्युअलिटी जावपाची आमी बरें प्रिकॉशन घेतला. जेन्ना तुमी सकाळ देंवले तेन्ना कितले तुमकां अडचणी हेतून येयल्यो? प्रॉब्लेम कितें आहा क्लीन वॉटर आहा पूण तेका सगळ्याक न्हू ते वेली टायप आहा. शेळो बेश्टो सादो शेळो न्हू वेली तो पासून कोण बुडला तो पासून बरो पेंवपी कितें तेजे फ्रेंड सांगताले. पूण शेणपण ना ते वेलींनी सामको घुसापता ट्रॅप जाता त्या पासून ताका पेंवपाक मेळोंक ना. पूण दुसरो पासून देंवलो न्ही जाल्यार ताका एरिया व्हडली आसल्या कारणान सर्च खंय करपाचें कळना एक्झॅक्ट. सो सादारण आमी एक 200 स्क्वेअर मिटर एरियाक आमी सर्च करून लास्ट आमकां बॉडी सादारण एक वरान सुमार आमकां दिसली. एका वरान डीप कितले आसले ते अंदाज? डीप सादारण एक 7-8 अशें फूट 7-8 फूट आसले. हांगासर 7 जाण भुरगे न्हावपाक गेल्ले आनी तेतूंतलो एकटो भुरगो बुडलो आनी तशेंच तेंच्यांनी जे 6 जाण तेजे फ्रेंड आसले तेंच्यांनी ताका सोदपाचो प्रयत्न केलो आनी जेन्ना तांकां बॉडी गांवांत जाली तेन्ना तेंच्यांनी गांवकारांक कळयलें आनी तशेंच गांवकारांनी फायर फायटरांक कॉल केलो आनी तशेंच हांगा फायर फायटर्सूय येयले म्हापसाची गाडी आनी तशेंच मागीर बिचोले टीम येयली आनी तशेंच पणजेसूनय तेंच्यांनी आनी एक टीम येयली तेंची आनी कोलवाळे पुलिसूय हांगासर हाजीर आसले आनी आतां तेजी बॉडी गावल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आतां बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा. प्रुडंटा खातीर थिवीच्यान नौसराज सलगांवकर. G20 निमतान सजावट करतना फामाद कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडाच्या कलाकृतींचो परवानगी घेनासतना उपेग केला म्हूण दावो. गोंयांतल्यो मारियो गॅलरी सांबाळपी आर्किटेक्ट जेरार्ड द कुना म्हणटा सरकाराक नोटीस धाडटा. G20 सारख्या कार्यावळीत असले जावप बरोबर न्ही.
कॉपीरायट नावाचे प्रकार असता परमिशन घेवपाक जाय आशिल्ली. गोंयांत G20चे यशस्वी आयोजन मात आता नवोच वाद निर्माण जावपाचे वाटेर आसा. G20 खातीर सजावट करतना मारियो मिरांडाच्या कार्टुनांचो परमिशन घेनासतना वापर केला म्हूण दावो. गोंयांत मारियो गॅलरी सांबाळपी आर्किटेक्ट म्हणटा सरकाराक नोटीस धाडटा. सरळ उखल्ले आनी वापरले अशें जायना. कॉपीरायट नावाचो प्रकार आसता. Government has used 16 large size figurines of Mario Miranda without taking any permission, and it's a very bad thing, and we're sending them a legal notice, and let's see what they reply. It's paramount to take permission before you do anything, and copyright is a very serious problem. You can't just, and if we are trying to, as a nation, be a chairman of the G20, we should be setting an example. Have you been in talk with any government officials regarding this? No, I haven't. I am sending them a legal notice by tomorrow morning. So what they've done, they've just taken my things, which have been developed over a long period of time, which Mario has done, and they just made it big and put it all over the place. So it is most unfair. So we have to take this very seriously and take them to task. आता ह्या लिगल नोटिसाक गव्हर्नमेंट कशें हँडल करता आनी कशें फेस करता हेजेर सगळ्यांची नजर. प्रोडंटा खातीर चेतन गवस. नवे शिक्षण धोरण चालीक लावंक कितें करूं येता ताचेर चर्चा करूंक शिक्षण समितीची बसका जाली. वांगड्यांनी धोरण चालीक लावंक सुचोवण्यो दिवच्यो म्हूण खंय सांगलां. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे म्हणटा नवे शिक्षण धोरण 2020 चालीक लायतना 1984 शालेय शिक्षण ऍक्ट, 1986 गोवा स्कूल शिक्षण नेम, हक्काचो मोफत आनी सक्तीचे शिक्षण नेम 2012 हांचोय समितीक अभ्यास करूंक लायला. आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 आता इम्प्लिमेंट जातली इली करून. अंदू फावंडेशनल लेवल 1 इम्प्लिमेंट जाल्या, फुडल्या वर्साच्यान ते फुडें वचत रावतली. आनी गोंयांत गोवा स्कूल एज्युकेशन ऍक्ट 1984, गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्स 1986 आनी RT ऍक्ट सेंट्रलाचो 2009 आयलो आनी मागीर 2012 ताजे अंडर रुल्स केल्या. सो हे रुल्स गोवा स्कूल एज्युकेशन ऍक्ट आनी गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्स हातूंत कितें तर एमेंडमेंट बी करपाचें आसलें, कितें तरी चेंजीस करपाचे आसले, NEPक सूट जावपाक ते करपा खातीर ही मिटींग आपयली. ह्या मिटिंगेक चडशे एडेड स्कुलाचे हेडमास्टर आनी प्रिंसिपल्स आशिल्ले. त्या बरोबर थोडे सिनियर एज्युकेशनिस्ट इनवायटीज म्हणून आमी तांकां आज आपयल्ले. सबसिक्वंटली तांकांय मेंबर म्हणून आमी घेतले. मिटींग बरी जाली, सजेशनां खुबशीं आयलीं आनी ह्या एमेंडमेंटा बरोबर तांचें एक खूब तेंपाच्यान सजेशन आशिल्लें, डिमांड आशिल्लो की पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस जेच्या अंडर आमी तांकां मेंटेनन्स ग्रांट दिता ते मातशें रिवायज करचें म्हणून. कित्याक थोड्यो बरो पयलींचो आसा तो पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस. लास्ट तो म्हाका दिसता एमेंड केल्लो 2009 स्पेशली एक हायस्कुलाचो काय खंयचो तरी, आनी हायर सेकंडरीचो तर 1997चो. सो तांचो डिमांड आशिल्लो थोड्यो गोश्टी चेंज जावपाक जाय म्हणून. सो ताज्या बद्दलूय सजेशन्स, रेकमेंडेशन ही कमिटी दितले. सो ती रेकमेंडेशन्स आमी घेवन गव्हर्मेंटा कडेन घालतले. फायनान्साचेय थंय आमकां कंकरन्स लागतले. आता पळया निकती आयिल्ली खबर. नमस्कार, आम्ही आज सध्या गिरी हांगा सकाळ फुडें 7 सुमार ह्या बिल्डिंगेन एक फ्लॅट आहा तो रेंटाक दिलो अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. शॉर्ट सर्किट जालें लायटी आनी सिलिंडराक उजो वयतलो आनी थंय 3 सिलिंडर आसले. म्हापसा फायर स्टेशनान इन्फॉर्मेशन मेळटा रोखडेच हे स्पॉटार पावले आनी बाकीचे 2 सिलिंडर ते काडिल्ले आसा आनी चडशें तेंचें सामान सेव केल्लें आसा. फक्त 2 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा. आमच्या कंट्रोल रुमाक, म्हापसा कंट्रोल रुमाक 7:40 एक कॉल येयले की फ्लॅटाक उजो लागलो. फ्लॅटाक उजो लागला म्हणजे इमिजिएटली आमची फायर फायटींग टीम जी 24/7 रेडी आसता तेणी टर्न आवट केलो
गिरी हायवे एरिया म्हणून तांकां कळ्ळें की मेजर फायर आसा. इमिडिएटली फायर फायटींग आमी स्टार्ट केलें. दामोदर रेजिडेन्सी आराडी गिरी मोंतीगिरी म्हणटा थंयसर त्या ग्रावंड फ्लोर फ्लॅटाक दामोदर कोचरेकर म्हणून ओनर आनी तेणी ते रेंटाक दिल्ले राजेंद्र माशेलकर म्हणून. ती फॅमिली थंय रावताली आनी तेंची किचन एरियेक टोटल उजो लागलेलो. तितून 3 सिलिंडर आसले, तितूंतले 2 सिलिंडर लिकेज आसले. आमच्या म्हापसा फायर स्टेशन टिमीन इतलें काम करेजियस काम केलां की तेंच्यांनी ते फायर फायटींग उजो पेट्टा आसतना ते सिलिंडर तेंच्यांनी भायर हाडून ओपन एरियेक हाडून ते LPG दवरले. आनी आतां तर टोटल उजो पालेल्लो आसा. फ्लॅटाक तेंच्या मेजर डॅमेज आसा. सरावंडींग एरियाची जी शॉपां आसली, वयले फ्लॅट, सायडीचे फ्लॅट्स, ते सगळे आमच्या टिमीन साल्वार केले. स्टुडंटां खातीर म्हापशेच्यान सौरभ. गोंयांत आज उटंगार, गडगड जगला मारून दाट पावस पडटलो म्हूण वेधशाळेची शिटकावणी. ऑरेंज अलर्ट जारी. फाल्यां ऑरेंज अलर्ट, मात पावसाचो नेट मातसो उणो आसतलो. सुमार 3.5 मीटर मेरेन ल्हारां मारतली. दर्यादेगांनी वचूं नाकात म्हूण शिटकावणी. मजगतीं पावसाची तूट बरेपैकी भरून 10% उणे मेरेन पावल्या. पावस 40 इंचाक तेंकत आयला. फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 28,000 गोंयकारांनी आपले भारतीय पासपोर्ट सरेंडर केल्यात. कोविड अरिश्टा वेळारूय गोंयकार हेर देशांचे नागरीक जावंक फुडें. 2020 सावन आंकडो पळयल्यार वर्साक 900 गोंयकार आपले पासपोर्ट सरेंडर करतात. 2022 1200 मायज गोंयकारांनी पासपोर्ट सरेंडर केले. पासपोर्ट सरेंडर करपी भारतीयांत 45% गोंयकार. बोगमाळो पाळसण कोसळ्ळे. पाळसणा बरोबर खडपूय कोसळून कॉस्मास अँड डेमियन चर्चीचे शेडीचे लुकसाण. शेडीत आशिल्ले चर्चीच्या फादराच्या गाडयेचें लुकसाण जालें. सरपंचान इन्स्पेक्शन करून थंय जाता तितले बेगीन राखणें वळत बांदून घेता म्हूण उत्तर दिलां. तिच्या सायडीन एक व्हडलो दोंगर आहा, तो सायडींतल्यान तिथे एक लँडस्लायड जाली बारीकशी आनी ते डॅमेज आमची फादराची गॅरेज जी आहा चर्चीची, जे भितर फादराची गाडी आसली ती डॅमेज जाली ती तुमकां आतां दिसता. सो हे अशें पावसान फर्स्ट टायम अशी केस जाला अशें आमकां तरी नजरेक येता. आमच्या सायडींतल्यान आनी गांवचे खूब जाण हांगासर जमलेले आसात. जाता तशी मदत आमी एट फर्स्ट इन्स्टंट करपाक सोदता. चर्च ही सगळी म्हटल्यार एक आमची सगळ्यांची प्रे करपाची गजाल आनी सगळे जाण हांगासर मोठ्या संख्येन जमता. हे फुडें अशे गजाली जावपाक नाका म्हणून हांगासर एक व्हडली रिटेनिंग वॉलाची व्हडली गरज आसा बेजिकली. सो आमी जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटा कडेन ती मदत मागता आनी आमच्या सायडींतल्यान जाता तितल्या बेगीन प्रोसेस करून रिटेनिंग वॉलाची खरंच गरज आहा. कित्याक तुमी जर हांगासर पळयलें जाल्यार फुडें आनी अशे इन्सिडंसीस जावंक शकता. सो ते अवॉयड करपा खातीर जी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय ते आमी बेगितल्या बेगीन घेतले. सकाळीं हांव उठून म्हाजी सोवांग पळयलें जाल्यार जायते गुन्हे पडलेले पडपाक आनी 4 डॅमेज जाल्यो आहा आनी बाकी शेड गेलो आहा गॅरेज. हिंगा आमच्यो इगोर्जेच्यो वस्तू आसा लायक मिसाळ मारपाच्यो वस्तू आनी सम इम्पॉर्टंट थिंग्स त्यो डॅमेज जाल्यो आसा आनी फुडाराक कितें रिस्क आहा. पर्यटन खात्याचे जमनीचेर अतिक्रमण करूंक मेळचें ना. नुस्तेमारींची व्हडी दवरपाचे रजाव आसूं वा आनी कितेंय, सरकारी जमनीर अतिक्रमण नाकाच म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. कळंगूट दर्यादेगेवेल्या अतिक्रमणांचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट खात्यान कोर्टा मुखार दवरलो. अतिक्रमण काडूंक सरकार कितें करता तें सांगचें म्हूण कोर्टाचो प्रस्न. केस बुधवारा येता. भारतान कुयटाक पॅनल्टीचेर 5-4 गोलांनी मारून साफ चॅम्पियनशीप जिखली. मॅच 1-1 बादाबाद जाल्ल्यान मॅचीचो निकाल पॅनल्टीचेर लागलो. अल खादीन कुयटाक पयलो गोल मारून लीड दिल्ली, मात चांगतेन स्कोर करून गेम 1-1 हाडली. पॅनल्टी शूटआवटाक गुरप्रीतान हाजियाचो गोल आडायलो आनी भारतान करंट पदरांत घेतलो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.